अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनान मंगळारा संसदेत सादर केल्ल्या 2022-2023च्या अर्थसंकल्पान गोंयच्या उदरगतीक चड भर दिला। केंद्रा कडल्यान वसूल जावपी वेगवेगळ्या करांच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणांत 0.383% निधींचो गोंया खातीर कर्तूत केला। देखून गोंयचे दिश्टीन हो अर्थसंकल्प म्हत्वाचो जावन आसा। गोंया खातीरच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी प्रमाण 22 ते 23 वर्सांत 3152.25 कोटी रुपया मेळटले। 2021-2022 वर्सा 2870.39 कोटी रुपया मेळटले। ह्या वर्सा गोंया खातीरचे आर्थीक तरतुदींत वाड केल्या। केंद्रीय कॉर्पोरेशन करतेल्यान गोंयांक 984.26 कोटी, जीएसटींतल्यान 1035.05 कोटी, उत्पादन शुल्कांतल्यान 1038.36 कोटी, अबकारी शुल्कांतल्यान 42.57 कोटी, सेवा करतेल्यान 3.16 कोटी रुपया आनी आयकारांतल्यान 950.58 कोटी रुपयांचो निधी गोंयांक मेळटलो।